आता ह्या दिसांनी आयकतात आहा की कदंबाचे एक प्रॉब्लेम आहे की आमच्यो ज्यो प्रायव्हेट बशी घेता आणि ज्यो बिझनेस करूंक सोदता हे बिझनेस करपाक तांकां आमी अलाउड दिवंक ना आमच्या एसोसिएशनाचे कडेन येवंक नात ते ना आमकां कॉन्फिडन्सान कित्यानूच तेंच्यांनी घेवंक ना. खंय तरी कदंबाचो मॅनेजर अथवा कोण तरी हेड आणि आमच्या आरटीओचो आनी डायरेक्टर हे कितें दोगूय मेळोन कितें तरी ही स्कीम काडटा. ही ना गव्हर्मेंटाच्या गेजेटीक येवंक ना गव्हर्मेंटाच्या कायद्याक बसोंक ना. तेन्ना हे प्रत्येक कडेन गांवांनी वचून गांवांनी वचून जी मिटींग प्रायव्हेटाक घेवन जे थोड्याच मोजक्याच प्रायव्हेट बस ओनरांक मोजक्यांक घेवन मिटींग करतात आणि सगळ्यो बशी ताब्यात घेवपाचो प्रयत्न करता. सगळ्या बसकारांक त्रासान घालूंक जे सोदता हे सारखें न्हू. ह्या कालच्या 15 दिसांक खंय तरी कुडचड्या एक मिटींग जाली. कारवारचे 3 जाण, केप्याचे 2 जाण, हय मोजके एक 10-11 जाण कितें तरी मिटींगेक तेंच्या वांगडा बसले. जे आमचे कदंबाचो कोण तरी आणि दुसरे आमच्या आरटीओचो कोण तरी हे बसप आणि एक 4 जाणांक घेवन आमच्यान फूड हाडप हे सारखें न्हू. हे ज्या 4 जाण मिटींग घेतली परत फोंड्याक येता एक 10 जाणांक अशें घेवन जो हे बिझनेस तयार करता प्रायव्हेट वाल्या कडसून हे सारखें न्हू. पयलींच बस ओनर सोंपलेले आहा. बस ओनर हे भिकेर कशे येयल्ले आहा, सगळ्याक त्रासान घातलेले आहा. ना तेंची सबसिडी गव्हर्मेंटान आजून पासून सबसिडी दिताली ही बंद केल्ली आहा. दुसरी पेंडींग सबसिडी पडलेली आहा ती पासून पेंडींग पडलेली आहा. ते पासून प्रायव्हेट बस ओनरांक दिना आणि त्यांचो बिझनेस जे चालू आहा हे बसीचे हे चलोवपाक दिना कोण गव्हर्मेंट. कारण हे आमी कित्येक फाटी तेंचे कडेन मागणी मारलेली आहा. जे पेंडींग सबसिडी आहा ते दिवन तितून तरी आमी बस रिमूव करतले ते आमकां करूंक मेळना. हे प्रत्येक वेळी सांगता आमचे कडेन पैसो ना. बसकारांकूच सबसिडी दिवपाक पैसो ना आणि बाकी सगळ्या एकाच पैसो आहा हेंचे कडेन. हो एक प्रश्न जाता. दुसरो प्रश्न हो जाता की ह्या 4 ऑपरेटरांक धरून अशी फूड हाडच्यो न्हू. एक तर कॉन्फिडन्सान एसोसिएशनाक घेवंक जाय. 2 एसोसिएशनां आहा. 2 एसोसिएशन एक तरी एसोसिएशनाक आपोवन कॉन्फिडन्सान घेवन बरी मिटींग घेवन कितें तरी करचें. अशें आमचे धक्को दिवन आमचो धंदो बंद टॅक्सीवाल्यांचो धंदो बंद केला तसो आमचो प्रायव्हेटवाल्यांचो न्हू. आज आमच्या कितकीत वर्साचो धंदो जो हो प्रायव्हेटवाल्यांनी बसकारान इतके लोकांची सेवा केल्ली आहा ही आयज तुमी सेवा आमची उद्ध्वस्त करून उडयली आहा. जांगना करस्पॉन्डंट चलता रायट फ्रॉम 90. आणि बशी कश्यो घेतले हो प्रश्न जाता. हेच जाता आमकां कितें आवय बापूय येत ना आमचे कडेन आमी गाडी कशी हाडटली. पळय हे डिसेंबर 2021 आणि आम्ही जिल्ले तेन्ना पळय 12/2013 तेन्ना आमी हे एसोसिएशन रेजिस्टर केल्लें. तेज्या उपरांत हे सगळें दिल्लें. अजून फेअर बीन काय रिवायज करूंक ना. कांयच ना न्हू. 60 रुपया डिझेल आसले आयज 100चेर पावले तरी तिकेट दर वाड पासून ना. म्हणजे कितें अत्याचार आमचेर चल्ला तो पळया. 400 रुपये 6,000. तो प्रश्न आहे. आनीक प्रश्न हा की सबसिडी आमची पेंडिंगूय आसा ती ना. चालू आसा ती ना. 1 year पेंडिंग आसा. 9 महिन्याची तरी दिवची आमची सबसिडी ती तरी रिलीज करची पयली. रस्त्यार गाडी हाडपाक इन्शुरन्स भरपाक जाय, टॅक्स भरपाक जाय. आमकां तो टॅक्स माफ करूंक ना इतलो डिसेंबर पर्यंत करूंक ना. आमकां पेनल्टी वयल्यान 30% पेनल्टी. गाडयो जितक्यो गाडयो पेंडिंग आहा कोणाच्यो बंद आहा तेंच्यांनी आपलो धंदो बंद कसो दवरला. तेंच्यो गाडयो चलना. थोड्यांक परमिटां नासतना पासून तांकां टॅक्स भरपाक आतां सरकार पयलीं टॅक्स भर आनी मागीर गाडयो चलय. तर टॅक्स इतक्या वर्साचो कित्याक कशे भरतले. गाडयोच चलना जाल्यार टॅक्स भरतले कशे.